लोकांक एक दे मेसेज. हय खरेंच हांव लोकां कडेन मागता की ह्या कोविडाच्या संकटांसून जर आमी मुक्त जातले, मनांतलो जर भंय काडून जातले जाल्यार प्रत्येकान ज्यांच्यांनी म्हणजे 18 वर्सां वयर तेंचे पयली दोनूय डोस घेतल्यात, ताका 90 दीस जाले, तांच्यांनी बुस्टर डोस अवश्य घेवचो. आनी हांवें मुद्दाम घेतला इतल्या खातीर की लोकांक कळना की बाबा म्हणजे डोस घेतकच म्हणजे बुस्टर डोस घेतकच कसलो तरेचो भंय ना. हे लोकांच्या मनांत जागृताय जावची लोकां मदीं आनी लोकांच्या मनांतलो भंय वचचो. परत एकदां कळकळीची विनंती करता की आपल्या जिवा खातीर वाचोवच्या खातीर तो डोस सगळ्यांनी घेवचो. जनतेच्या हिता खातीर आरोग्यम धनसंपदा ही आमकां सगळ्यांक खबर आहा. हेल्थ इज वेल्थ आनी जर हेल्थ जर आमी राखतले जाल्यार आमी पळयता ह्या देशान आनी देशा बरोबर ह्या गोंयान सुद्दां कोविडच्या माध्यमांतून कितकीशेच जाणांचे आमचे जीव गेल्ले आसात. ह्या कोविडा खातीर आर्थीक नुकसान जें आसा ही सबंद देशान म्हणजे तेंचे बरोबर ह्या राज्यान आनी प्रामुख्यान गोंयानूय बी जाल्लें. आर्थीक जरी लुकसाण जालें तें भरून काडून येता, पण गेल्ले जे जीव ते परत आमी हाडूं शकना. पण वचूंक जायना. कोविडा खातीर खंय तरी कोविडाच्या अंतर्गत खंय तरी बाबा एक तो जीव गेलो हे जावंक जायना, कारण गेल्लो जीव आमी परत हाडूं शकना. म्हणून एक प्रिकॉशनरी मेजर म्हणजे हे जावंक जायना. आरोग्य बरें रावचें, आरोग्य उत्तम रावचें आनी जरी कोविडाची ही लाट परत सुद्दां वाडपाक जरी येयली, आज पळयता आमी गेले 8-10 दीस परत कोवीड पेशंट हे गोंयान वाडत आसा. खंय तरी एक 5-6चेर येयल्लो आंकडो आज ह्या फाटल्या 4 दिसान 77, 72 काल तर 71 मेळ्ळ्या, म्हणजे वाडत आसा. म्हणून हांव सगळ्या जनतेक विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी हे संदीचो फायदो घेवचो, जेणे करून कोविडाचो भंय म्हणटा तो मनासून वयतलो. कोवीड जालो जाल्यार मायल आतांय मेळटात केसीस, डॉक्टरांचे आमचे म्हणण्याच्या ते प्रमाणे मायल आसता, म्हणजे डेंजर अशें नासता. जे पयलीं कोवीड जातकच हॉस्पिटलायज करचे पडटाले, मागीर ट्रिटमेंट हे ते. आज तशें ना, पूण तें सुद्दां जावचें न्हू. ते सुद्दां जावचें न्हू हाचे खातीर आमी प्रत्येकानी स्वताची काळजी घेवप ही गरजेचें आसा. आनी हेचेच खातीर आयज जी ह्या मांद्रे मतदारसंघातल्या मांद्रे आमी झेडपी हॉलान हे कार्यक्रमाचें जे आयोजन केल्लें आतां सुरू जाल्लो कार्यक्रम सांजचे 4 पर्यंत चालू रावतलो, जेणे करून आमी अवेरनेस हे केल्ले आहा. पावस आसल्या कारणान कदाचित आमचे जे लाभार्थी जे आसात हळूहळू येतले, पण नक्कीच जास्तीत जास्त येवचे आमचे प्रयत्न आसात. नक्कीच ह्या संदीचो आमी फायदो करून घेतले. आनी परत एकदा ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित खास करून आमचे डॉक्टर जे आयिल्ल्यात, डॉक्टर विद्या परब, ताजे स्टाफ, त्यांचे परत स्वागत अभिनंदन करता. कारण याद जाता जेन्ना वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसली ह्या मांद्रे मतदारसंघातले 9 पंचायतींनी बऱ्यापैकी आमी रावयली, बऱ्यापैकी जनतेक आमी सेवा दिवंक शकले. हाचो फुडले जनतेची सेवा अशीच फुडें जावची आनी ह्या अशा जनतेच्या सेवेचो एक माध्यम म्हणून जो इम्पॉर्टंट वॅक्सिन डोस ज्याच्या अंतर्गत बुस्टर डोस आमी दितात, ताचोय फायदो घेतले अशी आशा बाळगता आनी म्हाजी 2 जणां सोंपयता. देव बरें.